सुरवातेक गीत घेऊया, हिम नंबर W80. Nobody's uretana Ubilawang Shedonia Orimitu somoy mo Chinito koro surya Nobody's uretana Udelawang Chedonia Oprimitu somoy mo Chinito koro surya Dordisa Bubunesu Sontosan Kalizutta Dadoshi Sataot mo Dinwasta Tukabapa Nobody's Udeprana Udelawang Chedonia Oprimitu somoy mo Chinito koro surya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे Amen. प्रीतीच्या भावा भयणींनो, साद्या काळाच्या 24व्या आयताराच्या उमऱ्यार आमी आसात आणि आयचो सेवादोर आमकां एकमेकाक आयकून आनी वडीक करून देवान मागलोल्या वडिलाच्या उल्लेखान दिवंक मागता. ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर सावन परिशदेची दुसरी मुखी बसाक रोमा शारांत सुरू जावची आसा. हें मनान दवरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय विचून काडला. वचात परिशदेक वाट सांगाता एकामेकाचे आयकून चलात. जे बरी परिशदीचे प्रतिनिधी भासाभास करून आनी एकामेकाचे आयकून पवित्र सोबेच्या जिवीत आयच्या काळार क्रिस्ताक गोवाय दितोले करून वावुरतले, तेच परी आमी दुसऱ्याच्या बरें ते आयकून बऱ्या जिविताचे वाट चलूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. आयज जावन आसा रॉब गॉडविन कुटिनो ह्या तरणाट्याचो 21वो जल्माचो दीस. आमी ओळखून घेता की हो आमचो भाव वाडोन व्हडलो जाला आनी आपल्या जिवितांत स्वताचे देणे घेवंक एक खेरी जबाबदारेचो आवेस्वर सुरू करता. फाटल्या 20 वर्सां परती ताका फावो केलेले कुडी ओतम्याच्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया आनी ताच्या फुडल्या जिवितान जबाबदारेन जिवंक रोकाक देवाची कृपा आनी आदार फावो कर म्हूण ह्या पवित्र मिसांतल्यान मागुया. एक चिंतना आनी कल्पना आमच्या मनान दवरून देवाक दिनवासूंक आमी आयल्या. त्याच बरोबर परिशदेची वाट सांगातीन चलूंक अदीक करून गरजेचें आमी एकामेकाक आयकूंक, वडिलांनी ल्हानांक आयकूंक, ल्हानांनी वडिलांक आयकून जिविताची पावलां मारूंक आनी जेजूक आमी साक्षी दिवंक ह्या आतांच्या काळा प्रमाणे हेंच करूंक बापाचो आदार मागता आसतना जायते फावट आमी चुकल्या. एकामेकाचे घोडे आयकूंक ना, एकामेका सोबे घोडे नाटकाय कुडनाटकाय केल्या आनी हे तरेन सांगातान चलूंक ना.
म्हूण भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोड पोंदिलार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदां सांगपाक बरें सगळ्या युतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
आमच्या बापा, तुजी अगणीत पदवी भोगोन पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणे दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कोणवाडायेन वागोय आनी तुज्या बासावण्यांक सगल्या काळजान ओतरेकून सर्गीचें सूख आमी जोडूशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. लोकगोतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सोर्बेस्पोर कुपान देंवन आयलो आनी मोइजेसा कडेन उलयलो. उपरांत तांचे सोबें ओतमो आसलो. तांतलो थोडो काडून ताणें 70 जाणट्यांक दिलो. तांचेर ओतमो देंवलो तेन्ना तांणी संदेश दिलो, पूण उपरांत तांणी आनीक संदेश दिलो ना. दोग मनीस पेणे मैदानार रावलोले. एकल्याचें नांव एल्दाद आनी दुसऱ्याचें मेदाद. तांचेरूय आत्मो देंवलो. जोरूय ते तोंबुशी वचूंक नासले, तोरूय नुमलोल्या मोदें तांचीं नांवां आसलीं. तांणी पेणे मैदानार संदेश दिवंक सुरू केलो. एक तरणाटो ही खबर मोइजेसाक सांगूंक गेलो. ताणें म्हळें, पळय, एदाद आनी मेदाद पेडे मैदानार संदेश दिता. तेन्ना भुरगेपणांत तावन मोइजेसाचो सेवक आसलो तो नुनाचो पूत जेसुए अशें म्हणूंक लागलो, म्हज्या दोनया मोइजेसा तांकां मना कर. पूण मोइजेसान ताका जबाब दिलो, म्हजे पासत तूं निंडूकाय कोत्ताय. सर्वेस्पराची सगली पोरजा प्रवादेची जाली जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांचे भितर आपलो ओतमो घालो जाल्यार हांव कितलो खुशी. देवाचें उतर हें. देवाची वळखकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पुरी गावन जातलो. सर्वेस्पराच्यो आज्ञानितेच्यो काळजाचो संतोष. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराच्यो आज्ञानितेच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची सोमून सोलबरी जिवाची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेत्याची जानवाय. जबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञानितेच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भक्ती भोगोवी सदा तोकपाची.
सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नीतीचे जाबाब Sorvesporacion, admianitition, alzatsosundos. देखून तांतल्यान तुझ्या सेवकाक मेळटा जाणवाय आनी तांकां पाळो दिवन तो गोडीना जोडटा पूण आपल्या सगळ्या चुकींची कोणाक ओळखासो नेणार कोणी केल्यो म्हज्यो चुकी म्हाका भोगोस जाबाब Sorvesporacion, admianitition, alzatsosundos. आनी तुझ्या सेवकाक गोरवी जावंक दिवं नाका गोरवाक म्हजेर अधिकार चलोवंक निर्मूळ नाका तेन्ना हांव गुन्यांवांनी चलतलो व्हडा पातकांतलो मेकळो जातलो Sorvesporacion, admianitition, alzatsosundos. Sorvesporacion, admianitition, alzatsosundos. बागीवोन जाकोबाचे चिटीवेले वाचप भावा भयणीनो आतां तुमकां गिरेस्तांक सांगता तुमचेर येवचे आसात ते हाल उपद्र्यांक लागून विलाप आनी रुदन करात तुमच्यो गिरेस्कायो कुसल्यात आनी तुमची नेशनां सांशेन केल्यांत तुमच्या भांगाराक आनी रुप्याक कोळोम लागल्या आनी ही तांची कोळोम तुमचेर आड गोवाय दितली आनी उज्या पोरी तुमचे मांस खातली सोंपूंक पावल्यात तसल्या निमाण्या दिसाक तुमी गिरेस्कायो पुंजायल्यात तुमच्या शेतांची लुबणी केल्या त्या वावराड्यांक जी तुमी मजुरी दिवंक ना ती आतां तुमचेर आड बॉम्ब मारता आनी तांच्या हाल हुयेल्यांचो साथ डॉलबाराच्या सर्वेस्पराच्या कानार पडला ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत सुस्त आनी कामचारेचें जालां पिडापीड दिवन तुमी मातल्यात निरपराध्याचेर फॉर्मोण मारून तुमी ताका जिवेशी मारलो आनी ताणें तुमचे आड बळ करूंक ना देवाचें उतर हें देवाची उद्गार सगळीं उबी रावया उद्गाराक गीत घेवया हिम नंबर B10 श्लोक 1 Sorvesporacion,
Jesus natura Tarzan Bagula leta Solves por axoy Solves por axoy Solves por axoy soy soy Solves por axoy Solves por axoy Solves por axoy soy soy Solves por तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो मार्को परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सुवामान उलोवन जेजूक म्हणलें गुरुजी आमचो पाटलाव करिना तसले एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मोना केलो पूण जेजून म्हणलें ताका मोना करूं नाकात कित्याक म्हज्या नांवान विस्मीत करीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलोयतसो कोणूच ना तर आमचेर आड ना तो आमच्या बागा आसा हांव तुमकां खरेंच सांगतां तुमी क्रिस्ताची म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्र बोर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मुजरी ताका वतोवची ना पूण बावाड दोत्तेल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणूच वायट देख दीत जाल्यार गाडू ओडटा तसलें एक दांत्याचें पेड ताच्या गोड्याक बांदून ताका दोरयान बुडयल्यार ओदीक बरें आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातरून उडय दोन हात आसून हेमकोणान पालो ना तसल्या उज्यांत वेचे परस लुंडो जावन जिवितान भितर चल्ल्यार तुका ओदीक बरें आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातोर दोन पांय आसून हेमकोणान तुका उडयल्ले परस तोंटो जावन सासणाच्या जिवितान भितर चल्ल्यार तुका ओदीक बरें आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जायत तो उमटून भायर उडय दोन दोळे आसून हेमकोणान तुका उडयल्ले परस एक दोळो नासतना देवाच्या राज्यान भितर सरूंक तुका ओदीक बरें तुवें हेमकोणान तांचो किडो मरून मरोना आनी उजो केन्नाच पालो ना जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रितीच्या पवमणीनो आयचो विशय वचात परिशोधीक वाट सांगाती एकामेकाच्या आयकून चलात आयच्या सेवा धर्मान आमकां एका तरणाट्याची खबर मेळटा दिनेश म्हणलोलो तरणाटी आनी हो तरणाटी आमी जाणा आयचे वाचपां सकाळीं इगर्जेन उपदेशाचें पुस्तक म्हणटा तरणाटो म्हटल्यार तोन्नी पिराय जायते ताची एस्पिरेशन्स आसता जायते तो करूंक सोदता आपल्या बोडान आनी हे भाशेन तरणाट्याक म्हणटा तोरणी पिराय पोलकी बोडाय तोरणी पिराय उपदेश म्हणटा पोलकी बोडाय देखून म्हणटा तो रोसणाराक विसरूं नाका ज्या देवान तुका रोसला ताका विसरूं नाका आनी तरणाट्याक म्हणटा जायतें करूं दिसता जायतें ताका बोड आसता जायते ताचे एम्बिशन्स आसता शार्टी पावोंक सोदता तसोच हो तरणाटी दिनेश आपल्या जिवितान तो एके भाशेन जायतें करता आनी करता म्हटल्यार
बरें करिना, वायट वाटेन पावता. मोटरसायकली चोदता आनी कोणाक बागाक घेवन ताचे लागीं खूब पयशे जाता आनी ताची आस आसता आनीक पयशे करूंक, आनीक ग्रेस जावं. आनी असले आशेन तो एके भाशेन निमाणो शेवटाक मागीर आनीकूय पयशे करून दिसता. जागे बाटां विटां विकूंक लागता. रियल इस्टेट हें बिजनस स्टार्ट करता आनी हे भाशेन ताचें मन फकत पयशे करपाचें आनी ग्रेस जावपाचो. आनी ताची आवय एकदां विचारता, तूं कोणे इतले पयशे खंयचे? तो म्हणटा, आपल्या भायर आसात त्या म्हज्या इश्टांनी म्हाका दिल्या, पूण आपूण चोदता चोरयो कोत्ता म्हूण कांयच सांगिना. आनी अशें ताणें केल्या उपरांत एक दीस तो कोणाच्या घरान चोदता आसतना सांपडटा आनी ताका सोजा जिवीत भर बोणकोण फावो जाता. चोदता आसतना तें घरांत मनशां आसलीं, त्या दोनयांक ताचे लागीं सुरी आसली, ताची कीर मादाडटा. ताका लागून जिवीत भर बोणकोण फावो जाता. कांय दीस फाटीं हांव एका तियात्राक गेल्लो. गोंयचो चोर बायलो बेदी म्हणटा ते भाशेन एक आवयन आपल्या तरणाटे भुरग्याक वायट रस्त्यार पावता तेन्ना ताका शिडकावंक ना देखून निमाणो ताका गोडार मारूंक वता तेन्ना निमाणें कितें सांगपाचें आसा मांयक जाल्यार सांग म्हटलें. आनी ताणें वचोन मांयच्या घांस मारलो, मांयच्या तोंडाक घांस मारलो. कित्याक तूं म्हणूंक लागलो गुन्यांवकार. ह्या सगळ्या म्हज्या जिवितांत हांव वायट रस्त्यार पावतालो तेन्ना तुवें म्हाका केन्नाच शिटकावंक नाय. हृदयच्या बाबा मडिनो, आयचो सेवादोर आमकां तशेंच सांगूंक सोदता, वचात परिशदेची वाट सांगातीन एकामेकाचें आयकून चलात. जावं वडिलांनी ल्हानाचें आयकूंक जाय, ल्हानांनी वडिलांचें आयकूंक जाय. आयकपाचो खेरीत गूण आयज काल आयकोना देखून आयज ह्या तरणाट्यान आवय बापाय ताका विचार करताली तेन्ना ताणें कानार घेवंक ना आनी आयकूंक ना देखून तो असल्या रस्त्यार पावलो आनी असले दोशीर पावलो आनी जिवीत भर सोजा बोणकोण ताका फावो जाली. हृदयच्या बाबा मडिनो, जायते फावट आमी एके भाशेन हो आयचो सेवादोर आमकां सांगूंक सोदता, बरें कोर वायट सोड. असल्या तत्वांक मोत दिता आनी असल्या तत्वांक मोत दिता आसतना ह्याय वाचपांनी आमी असलेंच मोन पडयता. पयल्या वाचपान आमी पडयलां कोण भाशेन आमी आयकलां, मोजेसाक वचोन कोण एक तरणाटी कंप्लेन दिता, मेतात आनी ते दोगूय जाण देवाची उतर परगडटात. तांकां मोना कोर, बंद कोर. बरें कोत्ताले ते एके भाशेन बरी खबर देवाची परगडटाले, आत्म्यान भरलेले मनीस, पूण तांकां मोना कोर म्हूण कोण एकलो तरणाटी येवन मोजेसाक सांगता. पूण मोजेस कितें ताका जबाब दिता काय, मोजे पासत तूं निड्डूकाय कोत्ताय. सर्वेस्पराची सगळी पोरसां प्रवाद्यांची जाल्ली जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांचे भितर आपलो आत्मो घाल्लो जाल्यार हांव कितलो खुशी. अशा मोजेसान काय बरो जबाब दिला. देवानूच तो तांकां पवित्र आत्मो दिला आनी आत्म्या प्रमाणे ते उलयतात, संदेश परगट करतात. हांव ताका कित्याक मोना करूं? देखूनच आयचे जबाब म्हटलेलो आसा, आख्खी पवित्र सभा पवित्र आत्मो तो चलयता, भिरांत ना. तो देवाचो आत्मो आनी पवित्र आत्मो बरें तें करूंक सुचयता आनी वायट तें सोडूंक आदार दिता. देखून आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान लोक घंटेच्या पुस्तकान आमी पळयता, एल्दात आनी मेदात संदेश दितात, मोजेस तांकां आडायना. म्हजे पासत तुमी निड्डूकाय करिनाकात.
निड्डूकाय दुस्पट घालता आनी दुस्पट हाडटा आमचे मदें. देखून आयचो वचात परिशदेची वाट सांगाती एकामेकाचें आयकून चलात. तो संदेश दिल्लो तो ताणें आयकूंक जाय आसलो, ताका मनां करूंक ना मोजेसान. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता कोण भाशेन बागयो जाकोब म्हणटा ग्रेस्तांक, तुमची ग्रेस्काय कोलोम लागल्या, साणूस लागल्या. तुमच्या नेसनाकूय साणूस लागतली, तुमचे कुडीकूय लागतली. कित्याक तो कितें म्हणटा, तुमी तांकां फावो ते पागार दिवंक ना, वेजीस. तुमी ओनीत आदारल्यात, देखूनच तांचे खातीर हे भाशेन तुमी केलां. देखून तुमकां एके भाशेन आमी जायते फावट म्हणटा चोरयेचें पोचना, ते भाशेन तुमी हें चोरून खावन एकठांय केल्ली ग्रेस्काय तुमकां पोसपाची ना. आनी आयच्या शुभ वर्तमानानूय आमी पळयता जेजूचे शीस जेजूक सांगता, कोण तुज्या नांवान देंवचार काडटा ताका बोन कर, मना कर. आनी जेजू कितें सांगता, म्हज्या सांगाता आसा तो म्हजेर आड ना. म्हज्या नांवान काडटा काडूं दी, म्हज्या नांवान काडटा आडांची गरज ना. म्हज्या नांवान कितें बरें कोत्ता तो बरें करीत रावतलो. तर आयच्या मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां संदेश मेळटा तो देवाचो आत्मो आमचे जण एकल्याच्या क्रिस्तांवचें जिवीत चलोवंक जाय. आनी हो आत्मो तर प्रवाद्याची शिकोण आमच्या जिवितांतल्यान परगडटा तर आमी भिरांत ना. आत्म्या प्रमाणे चलतल्या, आत्म्या प्रमाणे जियेतल्या. देखूनच परिशदेची वाट म्हटल्यार, परिशद म्हटल्यार आमी जाणा गेल्या वर्सा चालू जाल्ली आनी ती आजुनूय ह्या आतां ऑक्टोबराचे 2 तारखेर दुसरी बसका बसतली. तर परिशदेक म्हटल्यार जावं वडील पवित्र सभेचे देवान मागलोले प्रवादी, तशेंच जावं आमची लौकीक भावां भयणी एकामेकाच्या सांगातान आनी एकामेकाचें आयकून चलात म्हणटा. जे कितें सांगता वडील तें ल्हानांनी आयकोपाचें आनी ल्हानांक सांगलां तें वडिलांनी आयकोपाचें आनी सहभागिनीपणांक आनी एकामेकाच्या सहकारान देवाचें राज प्रगटचें काम, जेजूक गोवाय दिवचें काम ह्या आतांच्या काळार सोंपता तसले हें घेवन परगटचें. म्हणजे ह्या आतांच्या काळार सोंपता तशें अदीक करून सोंपता तसलें म्हटल्यार स्वतान नितीन प्रमाणीकपणान देवाच्यो आज्ञा जशें आयचो जबाब आमी दिला स्वताच्यो नितीच्यो ह्या आज्ञांक पाडो दिवया. तेन्ना आमी देवाक जाय तें आमी करतल्या आनी देवाची बरी खबर फावो त्या मापान आमी परगट करतल्या. तर हेंच करूंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां जण एकल्याक आमी जावन आसा पवित्र सभेचे वांगडी. ही पवित्र सभा आत्म्यान भरलेली सभा, ते आत्मो देवाचो चलयता त्या आज्ञा आनी निती प्रमाणे चलूंक आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. उबी रावया आनी आमचो बाबार तेकाच देवा सवे आमी जिवो करुया. सत मानता देवा, सर पोदेदार बापा, स्वर्ग आनी प्रेतमेच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताजे एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समोलो आगवार बरयताय चलमलो 5 लाखां ताणी कोस सोंसलो ताका कुस्तार चडलो तो मेलो आनी ताका लेगी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो 3ऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सर पोदेदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातलीक पवित्र सभेक
वक्ताचो एककार पात्राचें वखसणे कुडीचें जिवन फळ शास्त्राचें जिवे आमेन. परिशदेची वाट सांगातीन एकामेकाचें आयकून चलात आनी चलूंक आमकां कितें भाशेन देवान दिल्ले गूण देवान दिल्ली देणी एकामेकाच्या बरेपणाक घालूंक आमकां आयती कर म्हूण मागुया. ऑक्टोबराचे दुसरे ते 27 पर्यंत चलतल्या परिशोधीक जमातींत वांटो घेतल्या आमच्या धर्मीक वडिलांक उदार काळजी मन दी म्हूण आनी अशे पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर निर्णय घेवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांचेर घाल म्हूण मागुया. आनी देशाचे आनी नागरिकांचे बरेपण मनान दवरून रात चलोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. मानान लेखून आनी समजून घेवन आपल्या गोरव्यांच्या जिवीत मोगान आनी एकवटान चलोवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. रॉक गॉडविन कुटिनो ह्या तरणाट्यान जेजूच्या एकवटान रावन आपले जिवीत जबाबदारेन चलोवंक आनी तो जानबायेन आनी देवा पेलाच्या मोगान वाडोवंक ताका बापाचो आदार मागुया. विल्सनान आनी सान्यान ताका मोगान जतनायेन बरें देखेन आनी बरें शिक्षण दिवन वाडोवंक जायतो तोकोस घेतला. तांचेर आनी ताच्या सगळ्या गोंयच्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आनी तांचे त्याग रॉक आपले शेगोणी जिवितांतल्यान फळाबरीत करूंक बापाचो आदार ताका मागुया. मोगाण बापा ही आमची कालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. बागेवन पावलो ती मोताक बरोवन म्हणटा तूं तोरणे पिरायेचो म्हूण कोणेच तुजी बेपरवा करूं नये, पूण तूं तुज्या उतरांनी तशेंच तुजे चालीन तुज्या प्रिती मोगान विस्वाशीपणान आनी निर्मळ जिवितान बावाडटाचो नमुनो जा. तरेच आमी जोण एकलो क्रिस्ती पावाडटी जेजूचो फाटलादार कसो जेजूक साक्षी दिता आसतना बरें करूंक आनी वायट सोडून दिवंक आनी न्हय एके भाशेन पातकाचो गुलाम जायना जावंक, पूण अदीक देवाच्या आज्ञांक
नितीन पाडो दिवंक आमकां आदार दी हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. चावी. चावयेचे खुणे वरवीं रोग आपले वाडलेले जिवीत जबाबदारीन जिवंक आनी ते दुसऱ्याचे सेवेक ओरपूंक प्रयत्न करतलो म्हूण दाखयता आनी तिचे बेटे बरोबर आपल्या आत्म्याचे आनी फुडले जिवीत बापाक भेटयता. उंडो आनी सोरो. उंडो आनी सोरो मनशाच्या वावराचो एक रूपकार जावन आसा. हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासान आनी रोगतान बदलतलो तशेंच आमचो वावर आनी जिवीत अदीक फोलादीक जावं आनी परिशोदीक वाट चलतना एकामेकाचें आयकून बरें जिवीत जिवंक आमकां ओत्मीक जेवंक जावं हो उंडो आनी सोरो यादनिकाच्या हातान ती घालतात. बेटोने वेळार गीत गावया C15. मोच्या बाबा म्हणीनय मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे विचारले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र विचारावा सर्वेस्पर मानून घेवं. कोण वाड्या देवा आमी तुका वोंगता ते जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे जावं तें आमकां सगल्यांक देण्याची निरंतरी व्हांवती चोर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोस्ता मोरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवणपणान जिखल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचे आपले मोहिमेमोन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची देखून आतां सगळ्या जोदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणेक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. वावरताचो गोड परगटुया सोम्या जेजू आमी येवन देवाता आनी येता शिंतले पियेता इतलें तोची तूं वैभवान येसो आमी तुजे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी फेरांव कार्डिनल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूत कर
तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोटजळीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज आपलो 21वो वाडदीस समोर ओंपतल्यात रॉकी गॉडविन कुतिनो हाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा कावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आख्खी पवित्र सभा एके भाशेन आत्म्यान माखलोली जाल्यार आनी माखलोलीच आसा. देखूनच म्हणटा आख्खी पवित्र सभा प्रवाद्याची पवित्र सभा आनी प्रवादी कशें आमी बरी खबर परगटोवंक जाय, वायटाचेर निशेध मारूंक जाय. हें जावन आसा प्रवादीक कार्य जें जेजूचें आमच्या जिवितांतल्यान आमी फुडें व्हरता. हेंच करूंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा सर्वेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो मेळाक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोटली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिलिये संसाराची पातकातुली आमची काकूट आमची काकूट. देवाची शिलिये संसाराची पातकातुली आमची काकूट आमची काकूट. देवाची शिलिये संसाराचे पापकातुले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ओस्तो जेजू आमकां वाट सोत आनी जिवीत बापाशी वचपाची. यास्ताचे वाटेन चलून स्वतान जिवन जिविताचो मुकूट सोडूंक तो आमकां सांगात करता. ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण एका सुत्राक म्हाका भलायकी मेवतली.
Chris Prasadak गीत घेऊया हिम नंबर D47. Argang Dyun Git Yoya hymn number E12. Bore bona koshiria teya tu so okoli mo koso monesteria tu ci poli moina koshi poloi teya tu ce upkantonia moshe baloi teya Tu so okunik mo ko so
Heavenly Father, I come before you today with a heart full of gratitude and praise. Today, I celebrate my 21st birthday and I am thankful for the gift of life, love, blessings, and your healing touch you have bestowed upon me. I would like to express my gratitude to Reverend Father Orlando Marquez for your spiritual guidance and for celebrating this Eucharistic Mass and blessing me with your presence. May God continue to bless and guide you in your ministry. A big thank you to my grandparents, my dadi, my papa and nana, uncles and aunties, Chintuma, Xavier Papa, Kitotia, Selma and Richard uncle, Sarah and Dexter, Anand and Purnima auntie, and my loving Rosie mommy. Rupa auntie, Pasco uncle, and even Pitu mama. For being my role models and pillars of strength, for always teaching me family values and showering me with loads of love and care, and making me feel special. I would also like to thank my cousin Noah, Andrew, Ria, Frida, Kristen, Shenu, Royana, Nicole, and Darwin. My special thanks to my godma Lilia for all your prayers and blessings. My Goppa Godwin, who is my superstar, my inspiration. Thank you, Goppa, for always being there and showering me with your love and being my guiding light. To my loving Mama and Dada, all I ever want to say is a huge thank you for all the sacrifices, love, support, and guidance you gave me when I needed it the most. Words cannot describe the love I have for you. You have molded me into what I am today. I love you with all my heart, and I am blessed to be yours. They say that a good doctor replaces the fear of illness with the trust of recovery. Thank you to my eye doctor, my super awesome and cool Dr. Prasanna Parulekar, for taking care of me and treating my eye illness for 20 long years with love, patience, and magically blessed hands. And last but certainly not the least, my special thanks to John Uncle for sound and videography, Angela Auntie for helping us with the Mass preparations, Oswald Uncle for preparing today's Mass liturgy. A thank you to Dominic for helping us with the choir today. And from the bottom of my heart, to all my neighbors, ward members, and you loved ones for participating in this Eucharistic celebration and showering me with your love and prayers. Once again, I extend my heartfelt gratitude to each and every one of you. Thank you, and God bless you all. प्रोग्राम हाडूंक ना, पूण 2 तारखेर ओतोमराचे किरीत प्रोग्राम आसतलो. महात्मा गांधी जयंती 2 तारखेर मीस जाल्या उपरांत डॉक्टर फॅलिक्स पिट्टोनचो आपली ओळख आमकां दितलो आनी आपली शिकवण आमकां दितलो. तो जावन आसा एक्युप्रेशर डॉक्टर. जायतीं वखदां आसा, कितें आपली जाणवाय आसा ती आमकां सांगतलो त्या दिसा 2 तारखेर. मिसां सदांचे भाशेन जातली. मंगळारा दीस मीस सांजे, हेरां दिसांनी मीस सकाळीं आनी रोजाईचो म्हयनो सुरू जाता. सदां दिसपोटीं गोजेन तेस आसतलो 7 दाम. तशेंच तुमच्याय घरा लागीं जावं कोपेलां लागीं खंयसर कुस्सां लागीं तुमी तेस करतात तो तुमच्यान करूं येता. तेसाचें मागणें जावन आसा एक आतयार देंवचाराचेर बिरूद.
ताळण्याचेर विरोध तोरेंच हातयार सायबीण मायन आमकां दिलां तें ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान तेस्साच्या मागण्यांक अदीक मोत दिवया. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याचे तशेंच कुडीच्या सोर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशें रितीन जेजूचें मरण समोर उमून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच स्वर्गार ताचे वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन परिस्थितीची वाट एकामेकाचें आयकून चलूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गीत गायतल्या F13. Kushal sodan sami baunche, kushal dados sami raji, moga chivite kuspore, aboina chivite kore. Kushal sodan sami kushal dados sami raji, moga chivite kuspore, aboina chivite kore. Amchi casa kushinada, mitolaune more uta. Amcho babuy asa sorga, amche tasu kamche banda. Kushal sodan sami moche, kushal dados sami kushal moga chivite kuspore.